ह्या धड्यांतल्यान भुरगीं वेगवेगळ्या झाडां भितरलें वेगळेपण शिकतलीं. धड्याचें नांव आसा रूखपरी. एक दीस सगळीं भुरगीं मेळून एका बागेंत वतात आनी तीं थंय मजा करतात. तीं भुरगीं मेळून एक खेळ खेळटात. त्या खेळान एक भुरगो रूखपरी जाता आनी रूखपरी ज्या झाडाचें नांव सांगता त्या झाडाक वचून बाकीचीं भुरगीं धरतात. अशे तरेन दर एकलो भुरगो वेगवेगळ्या रुखाक, वालीक, झोपांक आफुडटात आनी तेन्ना तांकां समजता. सगळीं झाडां एकामेका परस वेगळीं आसतात. रूख रूख म्हळ्यार व्हडलीं झाडां. थोडे रूख व्हड आसतात आनी थोडे ल्हान. व्हड झाडाचें खोड व्हड आसता आनी ल्हान झाडाचें खोड ल्हान आसता. वाली थोड्यो वाली जमनीचेरच बळटात आनी थोड्यो दुसऱ्या झाडाचो आदार घेवन वयर चडटात. थोड्यो वाली बडयेचो आदार घेवन वयर चडटात तर थोड्यो वणटीचो आदार घेवन वयर चडटात. झोपां म्हळ्यार बारीक झाडां. तीं थंयचे थंयच वाडटात. तीं चड व्हड जायनात. तीं ल्हान ल्हान जाग्याचेरच जातात. झाडाचीं पानां वेगवेगळीं आसतात. थोडीं वाटकुळीं आसतात, थोडीं लांबट आसतात, थोडीं त्रिकोणी आसतात. तेच भशेन तांचे रंगय वेगवेगळे आसतात. थोडीं गाढ पाचवी, थोडीं तांबडीं, जांबळीं, निळीं. थोड्या पानांच्यो देगो लेगीत वेगवेगळ्यो आसतात. थोड्यांच्यो वांकड्यो तिकड्यो आसतात, थोड्यांच्यो सरळ आसतात, थोड्यांच्यो तर खरवती सारक्यो धारेच्यो आसतात. ह्या धड्यांतल्यान आमी कितें शिकलीं? सगळीं झाडां एकामेका परस वेगळीं आसतात. झाडांचीं पानां वेगवेगळीं आसतात. आकार वेगवेगळे आसतात. रंग तरातरांचे आसतात आनी देगो वेगवेगळ्यो आसतात.